तुझ्या भावने गावात या आहे सिंधुदुर्गच्या एआयची दिसाची मीटिंग जी कोण सरकारी कचेरींनी काम करपी लोक सुट्टी घेऊन आसात अधिकार हस्तक्षेप चलयतात सगळीं ह्या वेळार तुमच्या जिविताचेर नदर मारान देवाक आर्गां घेयात ओवाव तुमच्या देवाक दिला देखून आनी तुमी कशे भाशेन सुट्टी चलयतात तातूंत एक नदर मारा आनी जी कोण कसले वेगवेगळे अधिकार चलयतले आमचे भाव भयण आसात तांचे जाग्यार सेवा करूंक येतात सेवा घेवंक येतात तेन्ना तुमचो अनुभव तांकां सगळे कसलो जाता तुमकां कसलो वावर मेळटा कसली सेवा मेळटा हो वेळ उरता तसो वेळ विचारून आमच्या दोळ्या मुखार हाडली सुट्टी हो अधिकार भाव भयणीचो देवाक दिल्लो हे पयली पयली घेवया अधिकार जो आमकां दिल्लो आसा ह्या संवसारांत वावर करून हो आमची सुट्टी हो पयलीचो लोक हो अधिकार देवाक दिल्लो अधिकार घेवन आमी कशे भाशेन चलता आनी कशे भाशेन सेवा करता आनी कशे भाशेन आमी सेवा घेतात तें आमचेर धरलेलें आसा 4 वर्सांनी सांजेची पुलिसांची जीप येवन बलात्कार केलो भितर आसलो त्या मनशाक भायर आपयलो सर कितें जालां आयज आमगेर पिआयन मातसो आपयला कितें जालें त्या मातसो इमारत जावप कर म्हणटा फकत कित्याक काय सकाळीं कितें जालें तें पासून पयशे दिसता पूण पिआयन म्हणटा यो आनी वचलो हो मनीस भायर सरलो आपल्या घरांतलो त्या पुलिसाची गाडयेन बसलो पुलिसां बरोबर आपणाची गाडी घेवन गेलो पुलीस स्टेशनार पावलो पुलीस स्टेशनार पावलो उपरांत पिआय हातांनी म्हणलें तुजेर कंप्लेन येयला आनी कंप्लेन गांवचो सेक्रेटरी पंचायत सेक्रेटरी जो आसा ताणी केल्या की तो आपलो गांव करता आसतना तुवें ताका आडायला ऑफिसर ऑन ड्युटी तुवें ताका काम करता आसतना आडायला तुवें ताच्या आंगार हात घातला ताका मारपाक प्रयत्न केला ताका तुवें वायट उतरांनी काचारला हें तुजेर कंप्लेन आसा तेन्ना ह्या मनशान म्हणलें ह्या सेक्रेटरी तेका आनी म्हाका भेटायलो इन्सिडंट कितें जाल्लो सकाळची आमची ही हिंदू भाव भयणां जी आसात आपली दिवाळीची तयारी करून तांणी महिला मंडळची तांणी सेल घातलो रस्त्याचे मातशे कुशीक वर्साच्या वर्सा ती आतां घालपाक लागल्या पंचायतीनीच तांकां हें घालपाक परवानगी दिल्ली गेल्ल्या वर्साक ना पंचायती लागीं परमिशन मागून गेल्ली परमिशनाची गरज ना तुमी घालात अशें सेक्रेटरीन सांगलेलें आनी आतां घातल्या उपरांत सेक्रेटरी पंचायत सेक्रेटरी ह्या वस्तुऱ्याक सेल्फ हेल्प ग्रूप जी स्वयंपूर्ण जावपाक सोदताली तांकां म्हणलें तुमचो भाग काडात आसलो आनी त्या वस्तुऱ्यांनी सांगलें सुमार 1.5 लाखाचो आमी खर्च करून आमच्या हातांनी ह्यो वस्तू करून दिवाळीची तयारी करून हो सेल घातलेलो आसा अकस्मात तुमच्यान कशे भाशेन सांगूंक जाता काड आनी हो सगळो डिस्कस केला ताची भरपाई कोण करतलो आनी असल्या वेळार घडये जाण आयले तातूंतलो हो एक मनीस ताका
लोकांक दिवपाक जाय काय म्हाका दिवपाक ते भशेन ह्या वर्षान 3 मुद्दे घातलेले तातूंतलो एक गांवांत जो ट्रॅफिक आयलंड घातला तातूंत बोर्ड घातले 2 आनी त्या बोर्डाचेर मंत्र्याचो फोटो घालून दवरलेलो आसा व्हडलो एक आयल्यान बसला काय ना हे हो प्रश्न ताणें विचारलो आनी ग्रामसभेक सरपंचांनी विचारल्या उपरांत जे कोण जाणकार जाग्यार विचारल्या उपरांत म्हणलें ना हे कायद्याक घालपाक जायना आमी बरयतले जे कोणी ते घातलेले आसा ताका बरयतले ते काड पूण हे मिनिस्टराचो फोटो जो येदो व्हडलो आसा आपणाचो फोटो घातलेलो आसा तो काडपाक जाय आनी आनीक 2 मुद्दे ताणें मांडले हे सगळे काबार जाल्या उपरांत पंचायतीन जसो गडबडी जालो सेक्रेटरी आनी सरपंच आपणाक जाय तशें ग्रामसभा चलोवपाक सोदता देखून तांणी ताळो उबारलो तातूंतलो एक मनीस पूण तो जाता ताका धरून भितर घाल ताका एरेस्ट कर आनी फॉल्स कंप्लेन घाल म्हणून सेक्रेटरी ताका वयर जावन कायदो आयलो अशें लोक म्हणटात आमचो सेक्रेटरी वयर जावन ताका ऑर्डर आयल्या हो जो फोटो काडूंक सोदतालो हो जो आपणाचे मुद्दे मांडून सेक्रेटरी आनी सरपंचाक लॉस केला ताका भितर उडय फॉल्स एलिगेशन म्हणटूच सेक्रेटरी ताच्या हातान पदवी आसा आनी ही पदवी तरी कशी दिला अधिकार दिला पदवेची सेवा करपाक सेक्रेटरी जे आसा पंचायतीनी ते बॉस न्हू आमचे ते सिवी पासून दवरलेले आसा आनी ही सेवा करता आसतना फटीकपणां सांगून एक फटकेरी गोवाय ताणें आपल्याच एका मनशाचेर जाची सेवा करपाक घातलेलो ताचेर फटी गोवाय ह्या मनशाचेर FIR जालो ताका अरेस्ट केलो ह्या पासो लोक सगळो बोवाळ घालता विलेज पंचायतीचो सेक्रेटरी फटीकपणां उलोवन आमच्या लोकांक भितर घालता ताचेर ह्या सेक्रेटरीचेर लोक कडेन शिरावली घालता वायट उतरांनी उलोवपाक लागता आता आनीक एक सांग कांय दीस फाटीं हांव गांवांत केपेंचो आनी म्हजी मामी आनी डॅडी जाणटी जाली आमी 3 जाण भाव दोगांय भयणी बीन आहा म्हणटूच मामी आनी डॅडी आपूण जाणटी जाल्यात म्हूण आपूण मोरो असो रावपाक नाका मेल्या उपरांत तुमी बाबा झगड नाका हें चिंतून ताणें आपलो वील केलो आनी रेजिस्टर जो आसा केपें ताचे मुखार आमकां मेळ्ळे सायडीक घेवपाक सब्जेक्ट आनी मामी आनी डॅडी आपूण येयले होच मुद्दो 2 वर्सां जालीं चलतालो म्हणजे उदकाच्या नांवार करपाक आनीक थंयसर म्हजो भाव आपणाचे कितें तरी बांदपाक सोदतालो परमिशन घेवपाक वचत जाल्यार थंयसर म्हणटात टायटल डॉक्युमेंट जाय जाल्यार हे सगळे 2 वर्सां जालीं टायटल डॉक्युमेंट जे कोणा लागीं जमीन ना तांकां पासून मेळटा तुमी जाणा चड कांय करपाक नाका पूण हो म्हजो भाव आसा तो पयशे दिवपाक कसोच तयार नासलो जाल्यार 2 वर्सां काडली आतां शेती आतां जो रेजिस्टर आयिल्लो आसा बरो मनीस ताणें कांयच एक मागून नासतना वो आय बी करिनासतना पेपर पडून सगळे बरे भाशेन केलें आनीक हें जें काम करपाक केलें तें जालें उपरांत म्हजी मामी आनी डॅडी दोगूय जाण जाणटी उठली आनी ह्या रेजिस्टराचेर गेली आनी ताका म्हणलें बाबा देव बरें करूं तुका देवान तुजेर जायतो आशिर्वाद जालो आनी तुवें हेच भशेन आमचे गरजेची सेवा करूंक पावलो आशिर्वाद दिलो ह्या रेजिस्टराक 2 इन्सिडेंट सांगता तुमकां खंयचो बरो पयलो काय दुसरो खंयचो अधिकारी बरो पयलो अधिकारी जो सेक्रेटरी फॉल्स एलिगेशन्स घालून आपणाच्या मनशाक भितर घालता खंयचो तरी कोणाचो तरी राग काडून काय हो जो आपलें काम बरे भाशेन करता आनी लोकांचो आशिर्वाद घेता खंयचो अधिकारी बरो दुसरो तुमकां जर तर अधिकारी जावपाक मेळ्ळे आनी तुमी जर तर कोणूय अधिकारी आसात कसले सरकारी अधिकारी जावं वो बेश्टे प्रायवेट कसले तरी अधिकारी आसात तुमी कोणा भाशेन वागूंक सोदता पयल्या सेक्रेटरी भाशेन काय ऑफिसांत घेतला त्या रेजिस्टरा भाशेन दुसरो आशिर्वाद मेळटा सगळ्यांक जाय भाव इतल्यान सांगून म्हाका दिसता सेमा
समजुती आसतली जुट्टी खालती कडेन पाडप म्हणल्यार कितें आनी जुट्टी जबरदस्तीन पाडप म्हणल्यार कितें. जो कोण जबरदस्तीन पाडटा आनी आपणाची दादागिरी करता वो आपणाचे जे बॉस आसात मास्टर आसात तांची सेवा करता आनी लोकांक सतयता जाल्यार लोकांचे शिराक लोकांची वायट उतरां सेक्रेटरी कार्ड आमच्या गांवांतलो अशें म्हणून आतां लोक बोवाळ मारता. आठवड्याक अडचण मागीर पळोवया पूण लोक सद्या बोवाळ मारता आमच्या गांवच्या एका भुरग्याचेर असलें एलिगेशन फॉल्स एलिगेशन करून ताका अरेस्ट केला म्हाका कंडिशन बेलाचेर भायर काडला ताका. पूण हे भशेन आमच्या एक जे कोण उलयता तांकां ते सतायतले तांचेर फॉल्स केसीस घालतले अशें जालां. हांवें म्हज्या जिवितांत पळयलां म्हजी केस घालून म्हाका एक राती भितर मेळटलो भायर सरलो. भाव भयणीनो हाचे पयले वाचून आमी आयकलां पेद्रू चीट बरयता आनी चीट म्हणून बरयल्या ही चिटी हो भाग आयचो जो आमी वाचला पयली चिटी 5वो एपिसोड 1-4 वळी कितें भशेन हे जे कोण अधिकारी आसात तांकां बरयता. हे अधिकारी बरे कसले भशेचे जाय जावं ते गवळी म्हणटच जी सेवा करपाक पदवी दिल्ली आसा तो देवाचो अधिकार मागीर पेद्रू उगडे आसता. आनी हो जर तो देवाचो अधिकार जाल्यार जो भाव ही करता तो मोगान करात करपाक जाय म्हूण तुमच्या आंगार घातला म्हणून न्हय वो भेटे जोडीचे आशेन न्हय. आयज जायते जाण आमचे असले अधिकारी भेटी जोड म्हणटा ताका एके भशेन मागेराक सांपडलेले आसतात देखून प्राय घेतल्या बगर काम करिना 1 वर्स 2 वर्सां 3 वर्सां तुजें काम जायना जरी तर तूं कांय दिना जाल्यार आनी जरी तर तूं दिना जाल्यार तुजें जायना तें काम पसून जाता सारकें की जाल्यार हे भशेन करतात ते सगळ्यांक हे भशेन आयच्या पयल्या वाचपाक मागीर पेद्रू सांगता मेडी जोडीचे आशेन न्हय म्हणटच तुका जो अधिकार दिल्लो आसा हो मेडी जोड घेवपाक पूण आशिर्वाद घेवपाक खालतीकायेन कर मोगान कर कित्याक ह्या वावरांतल्यान हे तुजे सेवेंतल्यान तूं देवा सारको जाताय तूं देवाची सेवा करूंक पावताय. भाव भयणीनो हो संदेश जो कोण एकलो अधिकारी जो आसा कसलेय तरेचे अधिकारी तुमी जायत जो कोण हो संदेश आयकून घेता ताका खूब आशिर्वाद अशें म्हजी मामी लेगीत त्या रजिस्टराचेर आशिर्वाद घातलो असो भितर ताच्या ऑफिसान असलो आशिर्वाद तांकां फावो आनी असलो आशिर्वाद जे कोण घेतात तांचे घरांय खुशाल आसतले तांची जीण खुशाल आसतली रातची झेम बरी पडटली. पूण दुसरे वाटेन जो सेक्रेटरीची खबर केल्या रातची झेम पडली काय ताका दुसऱ्यान मॅसेजीस पासून धाडल्यो हांवें पासून एक मॅसेज धाडली तेंगेर सारकें ना झेम पडटली तुका आयज आरशांत पळोवपाक जातलें तुका तुवें जी खोटीपणाची गोवाय घेतल्या ह्या मनशाची झेम पडटली कॅन यू लूक इनटू द मिरर एंड बी हॅपी. बाबा भयणीनो आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी ह्यो 2 ल्हानश्यो गपाली आयकल्या ल्हान गपाली ल्हान वस्तूच्यो पूण ह्यो ल्हान वस्तूच्यो ल्हान गपाली आमकां व्हडली वस्त सांगता. एक सांगल्यार ते सासवाचें पीक ते सासवाचें पीक वतां रोयल्या उपरांत सगळो जो भाजीपालो आसा तांचें व्हडलें झाड कशें जाता व्हडलें म्हणल्यार व्हडलें झाड सुमाराचे 10-15 श्रब वा हब पूण व्हडलो हब जाता ताका धाकटी अशी सुकडी जी आसा ती येवन तिका आपल्या भुरग्यार पासून करता ती येवन ताचेर बसता खांद्यो मोडनात त्यो सांसवाच्या झाडाच्यो. म्हणटच हे ल्हानशें बियांतल्यान आयिल्लें ल्हानशें झाड ह्या सगळ्यां पासून आसरो दिता आनी हे भशेन आमी म्हणूंक जाता अधिकार जो आमकां दिला तो व्हडलो न्हू नॉट द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन दीस वर्ल्ड. कसलीय तुजी सुट्टी आसूं तो कडेन एक पुलीस आसूं जावं ESI PI वो कडेन DYSP SP कोणूय जावं पुलिसांची हायरार्की आसा तातूंत तो खंयचोय आसूं एक हवालदार आसूं जाच्या रस्त्यार उबो रावन एक दांडो घेवन जे कोण येतात तांकां आडोवपाक जाता हेल्मेट घालून जाल्यार तेंचे लागीं फायन घेवपाक जाता आनी फायन पे करीत आसतना ब्रायब घेवन धाडपाक कसली बुद्धी आसा.
खंयचोय असो जागो जावं हो अधिकार आसा तो ह्या ल्हान सांसवाच्या बी आसा मोठो तो आयज आमची ब्युरोक्रसी आसा ही ब्युरोक्रसी जी घडल्या ती गरजेक लागून घडल्या आमचे कॉन्स्टिट्यूशन भारताचें कॉन्स्टिट्यूशन आसा तातूंत आमकां खबर आसा ते 3 पिलर्स ते 3 पिलर्स म्हणटा तितून आमचे आमदार वेंचून काडलेले ते आसा वेंचून काडलेले जे आसा ते पयले मागीर वेंचून काडले उपरांत तांचे मदीं जे पण मंत्री जातात ते दुसरे आनी ह्या मंत्र्या बरोबर जे ब्युरोक्रेट्स वावर करतात वेगवेगळी आमची ऑफिसां आसात तातूंत वावर करतात कोण सेक्रेटरी आसा कोण रेजिस्ट्रार आसा आनी वेगवेगळ्यो सुट्ट्यो आसात ह्यो सुट्ट्यो एक्झिक्युटीव म्हणटात तातूंत येतात आनी तेच बरोबर आमकां जर तर कोणीच जालें आमकां जे फावो तें मेळूंक ना जाल्यार आमच्यान उलो मारपाक जाता ती ज्युडिशियरी पद्दती आसा तातूंतय बीन आसात वगत आसात जुरीज आसात वेगवेगळे तरेचे कोर्ट आसात आमचे लागीं आनी ह्या कोर्टान वचून आमी वचून नीट मागूं येता जावं क्रिमिनल कोर्ट सिवील कोर्ट वो हे एनवायरमेंटाचे एनजीटी आनी हे दुसरे हे सगळे आमकां गायड करचे पासत दवरलेले आसा जाल्यार हे भाव-भयणींनो हे पावंडे हे पिलर जे आसा ते गरजेची सेवा करून गरजेचें जिवीत मेळून आनी गरजेचें जिवीत मेळ्ळें तें बरे भाशेन जिवन ह्या राज्यांत आमी खुशाल आसूं मागीर तूं कसल्याय धर्माचो जावं तूं खंयच्याय कास्ताचो जावं तूं खंयच्याय गांवचो जावं तूं बरे शारांतलो जावं वा रानांतलो जावं वा दर्या देगेवयलो जावं सगळ्यांक आमकां फावो ती मेळची पासत ही सेवा तयार करून दवरलेली आसा म्हणटच जांच्या हातांनी जुक्ती दिल्ली आसा ते सांसवाच्या बी आसात तुमी कडेन व्हडलीं झाडां बी पूण एक सादीशी भाजयेच्या मतान जाल्लें व्हडलें झाड तातूंत पासून तुमच्यान आसरो दिवपाक जाता आनी हो आसरो गरजेक दिवपाक तुमकां वेंचून काडल्या जरी तर दितात जाल्यार घडाय जरी तर दितात आमचो रजिस्टर आसा ताचे भाशेन दितात जाल्यार शाबासकी आनी आशिर्वाद तुमचे भाव-भयणींनो हे सगळे अधिकारी आसात ते हे अधिकारी आसात आमकां आमी फौजा जी आसा ती बरे भाशेन जिवपाक दिता काय आमची कामां जाय ती बेगीन बेगीन जावपाक जाय सगळो तांकांच पटाक घातलेल्यान जायना आनी आमकां सुमय वचून जे पण पुलीस आसा तांकां काडयो आमदार आसा ताका काडयो मंत्री आसा ताका काडयो सरपंच पंच आसा तांचे खबरो करीत राव सेक्रेटरी आसा ताचे जालचे रावलो जाल्यार जायते फावटी भाव-भयणींनो आमी हेंच करून रावले जायते फावटी अप्रोच व्हॉट इज पॉलिटिक्स कॅन बी गेट इन्वॉल्वड इन पॉलिटिक्स आधुनिकच्या पॉलिटिक्सान भितर सरपाक जाता हो प्रश्न म्हाका जाल्यार एका जाणटेनी विचारला तोंडार विचारूंक ना युट्यूबाचेर आनी फेसबुकाचेर डायरेक्ट मेसेजीस घालून विचारले कॅन यू गेट इन्वॉल्वड हांवें जवाब दिला आयदर गेट इन्वॉल्वड ऑर गेट लॉस्ट आयदर गेट इन्वॉल्वड ऑर गेट लॉस्ट कित्याक असल्या वस्तूंनी आमचें जिवीत जें चलयता तातूंत जरी तर आमी मिसळ जायना तातूंत जरी तर आमची थोडी त्याची जबाबदारी आमी पाडिनात जाल्यार आमकां उलोवपाक कोण ना आमी कोणाक पोटाक घालपाक जायना आनी जायते फावटी असले मनीस जे आसात अधिकारी आसात तांकां आमीच लायता एके भाशेन सुट्ट्यो लायतात तांकां ताळणीक घालतात पयशे दितात कोण वेगळें काम ही गजाल आसा घालपाक जाय ती आसूं कितले ते करपाक जाय ते सांग कितले पावोवपाक जाय ते सांग कितली दुस्ती पावोवपाक जाय ती सांग आनी हे भाशेन भाव-भयणी जायते फावटी आमची जबाबदारी आमी वर्सां कशी चुकलो ती आसा असल्या मनशाक ती कशी फोडांत घालता डायरेक्ट विचारतात पावतात तांकां ते बाबडे पडटात पूण दुसऱ्यांनी म्हाका फोडांत घातला दुसऱ्यांनी पात्रांत घातलो पूण हांव पडलो हें म्हणीत जाल्यार ती लायक जे कितें चूक केल्या ताची भरपाई करचीच पडटली आनी थोडी फावटी भरपाई तुमच्या जिवितांत जाता थोडी फावटी तुज्या भुरग्यांच्या जिवितांत जाता वा तुज्या
बेडी जोड ताका बाजून बेडी जोड म्हणटा ते बेडीचो फायदो कोणाक कितें मेळ्ळी ह्या पासून भाव भयण सांच्या हातान सुट्टी दिल्ली आसा ती आयज आमकां दुसरी आनी एक वपार सांगल्या देशे हांव ती भायले त्या पिठान घातले ते पीठ मागीर मोडलें मागीर कितें जालें मागीर सगळेंच पीठ फुगलें त्याचो बरोसो ब्रेड जालो बरो पाव जालो आनी तो मागीर मनान घातलो बरो बरो खायलो बरो लागता बरो बरो पाव बरो फोव आसता तो काय फूग घालिनासतना बरो लागता इश्ट फूग म्हणल्यार इश्ट ते इश्ट घालीत जाल्यार बरो लागता काय सारके बरे पिठान सारके ते इश्ट जावन म्हाका बरो लागता बरे भशेन जालो बरो फोव आसता नाजाल्यार भितर मातशें धरीत जाल्यार हांवें खायला पाव जाय ते बाबा तुमी खायला आसतलो तें पीठ जर भायर काडल्यार चिड्डिलें जाल्यार भितर पीठ जाता पूण ताका फूग जरी तर सारको लागला तर इल्लोसो इश्ट जरी तर ताका सारको लागला जाल्यार तो पिड्ड्यार जायना ताका खावपाक बरो दिसता कडयेन उडोवपाक सकाळीं बरो बरो कसले जाल्यार कडयेन दालची कडयेन उडोवन आयचो पाव घातला बरें दिसता जाल्यार जे अधिकारी आसा भाव भयण असलो अधिकारी आसा तांचें इनाम हेंच ती फूग कशी ती एक इश्ट आसता ती भशेन दुसऱ्याचें जिवीत आपले गरजेचें जिवीत बरें फुलोवपाक तांचें जिवीत तेशें करून चिड्डूच जाल्यार पीठ जाता तसलें जायना जावपाक पीठ जावप म्हणल्यार कितें रडटात आमची जायत भाव भयणां जाणटी भाव भयणां बी रडटात परतून परतून ऑफिसांत वचपाक पडटा आयज यो फाल्यां यो आयज यो फाल्यां यो आयज हो लिवेर गेला काल तो लिवेर गेल्लो मातसो जायना आनी मागीर कोण तरी आयडिया दिवपाक येता आनी ती बेगीन जावपाक जाय जाल्यार न्हू हे भशेन तूं हांव करता तुजें काम जाल्यार सांगपाक गरज ना तुका कितें हांव करता तुजें काम म्हणटच फूग जावपाचे सुवातेर आनी तांचें जिवीत फुलोवपाचे सुवातेर जायते फावटी आमचे अधिकारी ताळमेळ पडलेले आसा आपुणूय एक भशेन कोणाक घेतात आनी दुसरी जी आसा जाणटी आसा गरीब आसा तांकां रडयतात तांची दुकां भाव भयणां खूब जे कोण अधिकारी आसा तेवढे आसतात तांची दुकां स्वर्गाक उलो मारतात ती कडेन तुमचे शिराक घालितात तांचे लागीं कडेन तुमचे 8 कोट्याक वचपाक पयशे ना वो तांकां इन्फ्लुएन्स करतलो तांचे बरोबर रावतलो कडेन कोण ना पूण तांची दुकां भितरल्यान सावन रडटा ही रडत आसात ही दुकां देवा मुखार चडटा त्या दुकांचो हिशोब तुमी घेवचो कोण चुकचो एकलोय चुकचो भाव भयणीनो दुसऱ्या पासून उबो करून जे उठटा आपलो आवाज मारतात तांचेर जायते फावटी आमचे अधिकारी कसले नाडकुटीपणां करतात जी खबर तुमकां सांगल्या त्या मनशाची जनावरांचेर काडून व्हेलेलो घरांतलो फकत पुलीस इन्स्पेक्टराक एक जाप करता आनी थिंगा गेल्या उपरांत डिटेन केलो रातची 10 वरां पासून FIR रजिस्टर करून आपण धाडूंक नाका आनी मागीर सांगलें यू आर अरेस्टेड जायते फावटी आमचे पुलीस आसात वायट करपाक सोदना ते पुलीस आसात तांचे लागीं आमी उलयले आनी ते म्हणटात जो सरकारी सेक्रेटरी आसा तेणें कंप्लेन केला तो वी हॅव टू टेक एक्शन तेणें रॉंग करून ना पुलिसांक खबर आहा ताणें पडयलो आहा पयल्याच घेतला ताणें कांय वायट करूंक ना पिसून जे प्रेस रिपोर्टर आसले तांणी जे व्हिडिओ काडले तातूंतूय आसा तेणें कांय हात घालूंक ना त्या सेक्रेटरीचेर तेजेर तापोवप येना वो सेक्रेटरी तातूंत गेला तेन्ना तो डिस्कशनाकूय मुखार सरूंक ना जाल्यार ग्राम सभेचें कितें जालें त्या सेक्रेटरीक वेळ काडटा जाल्यार तांचे पासून एक ताळो उबारलो तांकां घालून दी बाजार तेंकां करून दी इलेक्शन फायदो तांकां जावंक दी तांचे पासून एक ताळो उबारलो घालून दी भाव भयणीनो आयज आमकांय चड एकल्याक आपयल्या आमकांय चड एकल्याक उलो जरी तर आमी सुट्टी घेवन आसा अधिकार घेवन आसा उगडास करुया अधिकार तुमचो अधिकार एमएलएन घेवंक ना मंत्र्यान घेवंक ना फुडें सिफारीश म्हणटा ती जाल्यार इन्फ्लुएन्स जावन तो भितर घातला पूण तेज्या पायऱ्याचेर न्ही अशें लोक म्हणटा तेज्या पायऱ्याचेर तेज्या वर्सांत ते काडून दिवंक ना तुका पूण तुका फावो तितून देवान ताचे वरवीं तुका दिता पूण तूं जरी तर जबाबदार जायना तूं जरी तर आर्थिकायेन जियेना आनी तूं जरी तर सहभागीपणान तुजो वावर करिनाय जाल्यार
पण सहभागीपणान जर तुमी बरी भाशेन काम केलें, दुसरेय आसात एकलो ना, एकल्यार केल्यार कांय जायना, ह्या ऑफिसरा लागीं जावन मागीर दुसऱ्या ऑफिसरा लागीं घेता, तुयकां मागीर आनीक एकल्याची मेळटा, तेजी सायन जायी जाल्यार सगळे जे भाव करतात त्या ऑफिसांत ते सहभागीपणान करतात. हांवें केलां असलें न्ही. जावं आमदार आपली आतां डेव्हलपमेंट म्हणटा हांवें केलां आनी आपणाचे फोटो घालता पडले स्वभाव उरलो. लोकां बरोबर आनी जे कोण दुसरे अधिकारी आसात तांची बराबर मेळून तुमी लोकांची सेवा केल्या आशिर्वाद जोडटलो. नाजाल्यार रायचे दिसाची मिटींग हे सगळ्या अधिकाऱ्यां पासून दोन आमी देवाक आराधना दिवया, मागया. ज्या अधिकाऱ्यांनी आमकां बरी सेवा दिल्ली आसा, जायती फावटी तांची खबर आमकां चड पयली, जे कोण चूक केल्या तांकां आमी बरें सोदयता आनी तांकां काबार करता. पूण बरें केल्लें आसा तांची खबर जायती फावटी आमी विसरता. हो करून तुमचे सगळे ज्या अधिकाऱ्यांनी बरी वर्णी केल्या, बरें उत्तर दिलां, एक स्मायल दिवन कसो तुका ऑफिसांत भितर काडला, देवाक आराधना दिवं असलें आसा. आनी जरी तो खंयच्याय अधिकाऱ्याक काडून केला तशें तुमच्या जिवितांत काडून केला जाल्यार शिराब घालूं नाका तांचेर. शिराब घालून ते सुदरचे ना, पूण तांचे पासून कितें तशें मागात. तुमची दुकानची घडटली तांचे पासून भेटयात, तांचे जिवीत बदलपाक आनी ते खूब जी आसा ताचे भाशेन आमचें जिवीत तांणी परजळीत करपाक. ते सासवाच्या बिया भाशेन आमकां आपल्या ह्या ल्हान ल्हान खांद्यांनी आसलो कितें जावचे पासून तांचे पासून मागात. आनी जरी तर ते चुकतात जाल्यार बरी भाशेन तांचे लागीं उलोवन तांकां सांगात, तांची चुकी तोंडार सांगात. तेन्नाच वायट जें आसा ताचेर आमी जेन्ना आमचो निशेध मारता, बरें आसा ताका आमी सांगात दिता, तेन्ना आमचे सगळ्यांचे जिवीत परजळीत जाता.